तर आता आम्ही पळोवया पोरसात जावपी वखदी झाडां. हॅलो आणि नमस्कार. आज आमी गोंयच्या पोरसांतलीं झाडां आनी आयुर्वेद हाजेर उलोवपाचें आसा. आमच्या गोंयच्या पोरसांनी खुबशीं वखदाचीं झाडां आसात. हाजे बद्दलची माहिती चडशी आमकां खबर ना. हें आमचें आलोवेरा वीच इज आनी एक कॉम्पोनंट ऑफ म्हणजे मेडिसीन टुवर्ड्स जॉन्डीस. कामीण ही जाता ती चडशी लिव्हराच्या प्रॉब्लेमाक लागून जाता. आनी हें जें आमचें आलोवेरा आसा ताका घृतकुमारी म्हणटात आनी तातूंत आल्कलॉयड्स आसतात. ती आल्कलॉयड्स आर ग्रेट डायुरेटीक. डायुरेटीक म्हणजे कितें, लिव्हर सारको लींप करतात आनी जेन्ना लिव्हर लींप आसता तेन्ना कामीण बी जी जाता ती ऑटोमॅटीक वता थ्रू युरीन, म्हणजे तितून भायर वता आनी इट्स व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव टू प्रोटेक्ट लिव्हर. म्हणजे केन्नाय कितें खूब लोक कोणी पिले, सोरो पिले आनी हें जालें आनी लिव्हर जर फुगलो, सुजलो, ताका ॲलोपॅथीक नाजाल्यार बाकीच्या हातूंत व्हडलीशीं मेडिसिनां नात. पूण आलोवेरा ही दाट जीं पानां असतात तेजी वयली साल काडपाची, तो ज्यूस गरोवप आहा तो काडपाचो आनी तो ज्यूस करून जर पिलो जायत डेली सकाळीं फुडें च्या बी पिवचे पयलीं, जाल्यार एकदम तें लिव्हर प्रोटेक्ट करपाक हेल्प जाता. हाका म्हणटात पुनर्नवा. ताका बॉटॅनिकल नांव बोरेविया डिफ्युजा. तर पुनर्नवा म्हणटा ती चडशी जमनीर जाता आनी ती क्रिपर म्हणजे जमनी वयल्यानूच अशी वता. आतां ही खंय जाता, ज्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन बी आसता, हें आसता, चुनो बिनो खूब आसता, थंय ही जाता. हे पुनर्नवा म्हणटा तेजे प्रॉपर्टीज एंटी इन्फ्लेमेटरी. म्हणजे खंय इन्फ्लेमेशन जालां, लिव्हराक इन्फ्लेमेशन जालां, जाल्यार व्हायरल लिव्हराचें कितें प्रॉब्लेम जाला, जॉन्डीस जाल्या म्हणजे कामीण जाल्या, जाल्यार हाजें उदक म्हणजे ही पानां, झाड हें म्हणजे कंप्लीट स्टेम आनी ताका मुळां आसतात पोंदाक, ती मुळां ही सबंद घेवन लींप करून ताजें जर उदक जर गरम करून जर ताजी जर कसाय केलो जायत, दिसाक 3 खेपी घेवपाचो. आनी हें एज ए व्हायरल म्हणजे जॉन्डिसाक जें पळय हें आसा आमचें कॉम्बिनेशन आलोवेरा आमी पळयलें हाजे पयलीं, तशींच बाकीचीं आमचीं सगळीं वखदां आनीक पुनर्नवा हें मिक्स करून आलोवेरा आनीक सगळीं हें करून ही जर मिक्स केली जायत जाल्यार कामीण म्हणजे जॉन्डीस, व्हायरल हेपॅटिटीस म्हणजे खूब लिकर बी पिवन जेन्ना लिव्हर सामको हें जाता तेन्ना हाजें जर डिकॉक्शन करून जर पीत न्ही जाल्यार एकदम बरें. हें चरक आनी शुश्रुता जेन्ना जाल्लो आनी तेन्ना सावन हें हाजी आख्यायिका चालू आसा. इतलें हें बरें वखद. आतां तिसरो कॉम्पोनंट म्हणजे अडुळसो. हें अडुळशाचें झाड हें सादारण एक 1.5 मिटर 2 मिटर अशें व्हड जाता. एका वर्सा भितर हें झाड जाता आनी इतली हायट सुद्दां ताका येता. हाज्या परस थोडी चडूय येता एक खेपी. आतां ताका आनी एका थोड्या तेंपान फुलां येतलीं. तीं धवी फुलां आसतात आनी हाजें वापरप कितें, तर हीं पानांचें ज्यूस. हाका आड्यातोडा वासिका म्हणटात न्ही, तें वासिनॉन म्हूण आसता, तें आल्कलॉयड. तें वासिनॉन म्हणटा तें परत ब्रोंकोडायलेटर. हें झाड म्हणजे रिसिनस कुमिन्स. रिसिनस कुमिन्स म्हणजे हाका एरंडाचें झाड म्हणटात. आनीक ही एरंडाची पानां आनी हें एरंडाचीं फ्रूट. ह्या फ्रुटांचें आमी तेल काडटात, ताका म्हणटात एंडेल. आनी हें एंडेल कित्याक वापरतात हें गोंयकारांक सांगपाची गरज ना. पूण हीं जीं पानां आसात त्या पानांचें ज्यूस काडटात आनी हो व्हायरल हेपॅटिटीस जें आसा म्हणजे जें आमची जॉन्डीस जाता नाजाल्यार लिव्हर इन्फेक्शन जाता तातूंतलें हें निमाणें वखद. म्हणजे हें एरंडाची पानां, ताजो ज्यूस, आलोवेराचो ज्यूस, पुनर्नवेची पानां आनी रुट्सांचो ज्यूस हें जर सगळें कॉम्बिनेशन जर जॉयन केलें जायत जाल्यार केन्नाच जॉन्डीस जावपाक शकना. जॉन्डीस जाल्यार सुद्दां आनी हें जर घेतलें जायत 2-3 दिसां भितर क्लियर जाता सामकी. आनी मुतूक बितूक सारकें धवें जाता कंप्लीट. कित्याक जॉन्डीस म्हणटा तें कितें बेजिकली, जॉन्डीस म्हणजे इन्फेक्शन लिव्हराचें. सो लिव्हर प्रोटेक्ट करता आनी प्रोटेक्ट करपाक ही सगळीं हें. आनीक हाजें दुसरें वखदाचें हें म्हणजे अल्सर बी जाता पळय नाजाल्यार ब्लिडींग बी जाता. तें ब्लिडींग ओवरकम करपाक हाजो उत्तम उपयोग.
हाजो ज्यूस करपाचो ते ब्लिडिंगाक लायलें जाल्यार तुजें ब्लिडींग बंद जाता आनी घावो बी कितें जाल्लो आसा तोय बी बंद जाता. आनी पोटांत सुद्दां जर अल्सर आसले जाल्यार हें वापरपाचें. आनी हाजी जें ऑयल आसा, हाजें जें तेल आसा एरंडेल, तें एरंडेल आनी ही सुकता, हें सुकतकच मागीर ती क्रश करून तेल काडप. तें तेल धोंपरांक बिपरांक जर लायलें जाल्यार रिवमॅटिजम, आर्थरायटीस अशें जर एक्यूट पेन जेन्ना जाता तें जर रेगुलर लायलें जायत जाल्यार खूब तातूंतल्यान तुमकां सुशेग मेळटा आनी पांय बी दुखपाक चड लागना आनी चलप बी मातशें सोंपें जाता. तो एरंडेलाचो दुसरो उपयोग. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परत एकदा चौकेर ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. आमचे भोंवतणचे जग विविध रंगांनी आनी भावनांनी संपूर्ण जाल्लें आसा. रंग मनशाचे आयुश्याचे आनी वेगवेगळे भावनांचे दर्पण जाता. तांबडो रंग रागाचो, धवो शीतळकायेचो, गुलाबी मोगाचो आनी हळडुळो मैत्रीचो. अशेच कांय रंग कॅनवसाचेर भरून आमचे भोंवतणचे जगाक एक वेगळीच वळख दिवपी एक उभरतो कलाकार आज आमच्या मदीं आसा. तर उभरतो कलाकार म्हणून आज आमच्या मदीं दर्शन शेटये आसा. हो वास्को गांवचो. ताणें अप्लायड आर्ट हातून ग्रॅज्युएशन केल्लें आसा आर्ट कॉलेजीन आनी हालींच ताजें पेंटिंगाचें कला अकादमीन एक्झिबिशन लागलें. तर ताजेच कडेन ताजे एक्सपिरियन्स आनी ताजे कामा बद्दल जाणून घेवया. येवकार दर्शन. दर्शन, म्हाका सांग, तूं ह्या क्षेत्रांत कसो पावलो? मागीर तुका ल्हानपणासान आवड आसली की व्हड जाता जाता तुका दिसलें की पेंटिंगान तुका काम करपाक जाय अशें? ल्हानपणाच्यान आवड खूब आसली म्हाका. म्हटल्यार ड्रॉइंग सब्जेक्ट आसली का तितून हांव काम करतालो, चड काम करतालो. म्हटल्यार सायड बाय सायड म्हाका स्टडीज सुद्दां आसले म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं ना कितें ड्रॉइंगानूच आपूण हें करतलो. म्हटल्यार स्कुलान मागीर फुडें पावता पावता असो 10थान असो पावलो तेन्ना टिचर्सांनी सांगपाक सुरू केलें कितें बाबा तूं आर्ट कॉलेजीन चल, तुका चड हें आसा थंय. म्हटल्यार तूं बरो कितें तेजो प्रोग्रेस जातलो करियरान थंय. आर्ट कॉलेजीन वचून स्पेशलायज्ड एक हें आसता, तशें स्पेशलायझेशन तुवें कित्यान केल्लें? हांव अप्लायड आर्टिस्ट म्हणून गेलो आनी ग्राफीक डिझायनींग म्हणून स्पेशलायझेशन केल्लें. ओके. पूण ग्राफीक डिझायन आनी वॉटर कलर्स दोन हे आसा. तूं ग्राफीक डिझायन करून वॉटर कलर्साचेर कित्याक तुवें चड भर घेतलो? वॉटर कलर्स म्हटल्यार म्हाका फर्स्ट इयरान आसलो जेन्ना म्हाजे सर्स टिचर्स बीन आसले तांकां वॉटर कलर्स पेंटींग करतना पयलें हांवें. तेन्ना आमचे जॉयंट स्ट्रीम आसली पेंटींग आनी अप्लायड आर्ट. ओके. सो जॉयंट क्लास आसली आनी तेन्ना सगळे जाणां म्हटल्यार वॉटर कलर्सान खूब काम करताले. सो हांवें ते अशेंच उमेद म्हणून टायमपास म्हणून काम चालूच दवरलें. केन्ना अशें टायम गावतालो वेस्ट पेपराचेर बेश्टेच करतालो. अशें करता करता तें काम इतलें इम्प्रूव जालें कितें म्हाका आतां सोडूंक नाका अशें दिसता. तें अशें म्हटलें ते लेवलार चड हाय लेवलार पावलें त्या टायमार. पास आउट आर्ट कॉलेजींतल्यान पास आउट जावन तूं फक्त वॉटर कलर्सानूच तुजें काम चालू दवरलें की ग्राफीक डिझायनाचेर मातशें तरी तुवें? ग्राफीक डिझायन करता हांव आतां. मागीर कितें प्रोजेक्ट म्हटल्यार ब्रोशर्स बीन कोणाचे आसता बीन ते करता हांव. ओके. आनी कितें म्हाका दिसलें केन्ना काम करपाचें ग्राफीक डिझायनींग जाल्यार करता हांव, खूब काम करता. हांवें आयकलां की हालींच तुवें कला अकादमीन वॉटर कलर्साचेर एक्झिबिशन तुमी हें केल्लें. सो ताचे बद्दल थोडें आमकां भितर सांगात. एक्चुअली ते वॉटर कलर एक्झिबिशन हांवें तेज्या पयलीं एक शो केल्लो स्केप्स रिडिस्कवर्ड म्हणून. सो तेतूनसून म्हाका असो खूब प्रोत्साहन मेळ्ळो कितें तुजे पेंटिंग्स बरे आसा. सो हांवें चिंतलें कितें फुडें आनी वचून इंडिविज्युअल शो करपाचो म्हणून. ओके. सो हांवें एक्सटसी म्हणून शो केल्लो. तितून हांवें अरावंड 48 to 50 पेंटिंग्स हांवें घातलेले वॉटर कलर पेंटिंग्स. तूं आतां पळय जशें तुवें नांव टॉपिक्स एक तुज्या एक्झिबिशनाक तूं टॉपिक्स दिता ते टॉपिक्साचेर म्हळ्यार कितें म्हणून विचार करून तुमी अशें नांव दिता तुमच्या एक्झिबिशनाक? जे आमी पेंटिंग्स करतना जे थॉट्स आसता आमचे जे थॉट्स वयता भितून पेंटिंग्सान. सो तो ओवरऑल आमकां एक हें गावता म्हटल्यार बाबा ह्या टॉपिकाचेर हांवें पेंटिंग्स केल्यात ताचेर हें नांव सूट जाता अशें नांव तशेंच आमी नांव सोदता आनी ताका दिता अशें. आनी एट द सेम टायम आमचे थॉट्स आसता न्ही पेंटिंगान. सो त्या थॉटाचेर सुद्दां डिपेंड आसता एकदां चडशे डिपेंड आसता. पूण चडशे तुजे पेंटिंग्स वॉटर कलर पेंटिंग्स कित्याचेर अशें आसता? हांव चडशें म्हटल्यार नेचर आनी ह्युमन कॉम्बिनेशन जें आसा तेजेर चडशे ती थीम दवरून हांव पेंटिंग्स करता. कळ्ळें. आनी हे अशे आयडियाज तुका कशे येता? लायक तूं म्हळ्यार ऑब्जर्व करून डे टू डे लायफ ऑब्जर्व करून करता काय कित्याचेर कितें? चडशे हांव एकदां फोटोग्राफ्स घेता नाजाल्यार ऑन स्पॉट स्केचीस करता
सो तेजेर हांव म्हटल्यार कितें बरें दिसलें तेजे स्केचीस करून बसता, तेच इन्स्पिरेशन तेच पेंटिंग्सान येता सगळें. कळ्ळें. आनीक आतां फुडें कितें प्रोजेक्ट्स तुजे आसा जे तूं? आमी आतां ग्रूप शो करपा आसा एक एप्रिलान, स्केप्स रिडिस्कवर्ड 2 म्हणून. ते फर्स्ट शो लास्ट मे जाल्लो. ओके. सो हो शो आतां गोंयचे जी हें आसा ब्युटी आसा ओके तेजेरूच आमी करतले. आनीक दर्शन तुका ह्या फिल्डान तुका कितें अवॉर्ड्स बी मेळ्ळे आसा ताजे बद्दल आमकां सांग. अवॉर्ड्स म्हटल्यार हांव माशेलान गेल्या वर्सा एक कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलो, थंगा एक प्रायज मेळ्ळें म्हाका. ओके. परत कॉलेजीन मेळटाली केन्ना एक्झिबिशन्स बीन जाताली तेन्ना प्रायजीस मेळटाली. आनी हालींच हांगा कलंगूट आर्ट चेंबरान थंय यंग आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट चल्लोलो, सो थंय म्हाका एक मेरीट प्रायज म्हणून मेळ्ळें. हांगा स्टेट आर्ट एक्झिबिशन जातात तातूंत कितें तुवें पार्टिसिपेट बी केल्लें आसा? कॉलेज टायमार हांवें पार्टिसिपेट केल्लो थंय, आनी थंय म्हाका अप्लायड आर्ट कॅटेगरीन म्हाका ग्राफीक डिझायनिंगान मेळ्ळो, सेकंड अवॉर्ड मेळ्ळो. ओके ओके. आतां घातलेलें हांवें म्हटल्यार 2 पेंटिंग्स दिल्लेले, तितून मागीर डिस्प्ले जाल्ले लास्ट इयर आनी ह्या वर्सा सुद्दां डिस्प्ले जाल्ले. ओके. थँक्यू दर्शन, देव बरें करूं. तुजे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. तर हो आसलो दर्शन शेटये. ताजे कडच्यान ताजे एक्सपिरियन्स जाणून घेवप, ताजे पेंटींग, ताजे विचारा बद्दल जाणून घेवन म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसलें. असोच एक आनीक उभरतो कलाकार फुडल्या आठवड्याक आमच्या मदीं येतलो. तर आतां वेळ सगळ्यां मदीं थोडी उमेद वाटपाची. तर ह्या आठवड्याक कोणाचे वाडदीस आसा ते आमी पळोवया. म्हापशेच्या चिन्मय महेश साखळकरान आपलो वाडदीस बेरेस्तारा मनयलो. बाबा महेश, आई शुभांगी आनी भयणी कडल्यान शुभेच्छा. गायत्री महेश मराठेन आपलो वाडदीस बुधवारा म्हापशा मनयलो. ताका बाबा महेश आनी घरच्या कडल्यान शुभेच्छा. चोडण्याच्या ओम प्रशांत देसायचो पयलो वाडदीस शेनवारा मनयलो. पप्पा प्रशांत आनी मां प्रिती, आजो सुरेश आनी आजी सुरेखा देसाय, नाना अमर आनी नानी छाया वांयगणकरांक हांच्या कडल्यान शुभेच्छा. अशेंच जर तुमच्या लागच्या मनशाक, तुमच्या फ्रेंड्साक तुमकां बर्थडे विश करून सरप्रायज दिवपाचो आसा जाल्यार आमकां ह्या ईमेल आयडीचेर मेल करात वा ह्या एड्रेसाचेर पोस्ट करात. आमी आमच्या चौखेर ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचे विशेस तांच्या मेरेन मुद्दम पावयतली. तर ह्या आठवड्याक ज्या कोणाचे वाडदीस जाला तांकां चौखेराच्या साबार परिवारा कडच्यान हुनहुनीत परबी. पळयता वेळ केन्ना जालो कळूंकच ना. तर आतां आमी ह्या कार्यावळीच्या शेवटाक आयिल्ली आसा. फुडले पावट आनी खुबश्यो वेगळ्यो गजाली हांव तुमच्या मुखार घेवन येतलें हें नक्कीच. तर पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.